नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. मोदी सरकाराक मंगळारा वर्स एक्टिविस्ट राजकीय विरोधक म्हणतात भूंय संपादन स्पेशल स्टेटसाचेर गोंयकारांक फटयले. प्रधानमंत्री मोदी म्हणटा लोकांक लुट्टल्यांक बुरे दिन. आयुष मंत्रालय गोंयान उबारतले नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅचरोपॅथी. सगळ्या राज्यांनी आयुषाची डिरेक्टरेट. आयुष मंत्री श्रीपादान दिलो मोदी सरकाराच्या वर्साचो नियाळ. देशभर कालोर सोंसपा भायर हीट स्ट्रोकान 700 जाण गेले. आंध्र तेलंगणात 400 वयर. 48 वरांन आनीकूय वाडटले तापमान. गोंयांतय फुडले 3-4 दीस पारो 36 डिग्री पार. भर पावसान घरा खाली करची पडत म्हूण मुरगांवां लोकांचेर आकान. सडा जेटी, रुमडावाडो, बोगदा, तारीवाड्यावेल्या 500 लोकांक नोटीशीचो भंय. नोटीशीन पुनर्वसणुकेचे उतर ना. कुळ कायद्यान केल्ल्या दुरुस्त्यांचेर सरकारान आतां तरी यू-टर्न घेवचो. आतां मेरेन सगळ्यांक केले किकोत. लोकांचो मूड समजून घेयात. बहुजन महासंघ अध्यक्षाची सरकाराक शिटकावणी. आणि छत्तीसगडान राष्ट्रीय कबड्डी सर्ती खातीर गोंयच्या कबड्डीपटूंचो नॅशनल नेटान अभ्यास. मॅटिंगाचेर खेळपाची चल्ल्या नेटान प्रॅक्टीस. फुडल्या वर्सा नॅशनल गेम्सान बऱ्या कामगिरीचे टार्गेट. खबर विस्तारान. मोदी सरकाराक आयज वर्स जाता. गोंयाक मात कांयच ना. खासा दर्ज्याचेर गोंयकारांक फटयले म्हूण राजकीय विरोधक आनी एक्टिविस्ट म्हणटात. लोकांच्या जमनी बळकावंक भूंय संपादन कायदो हाडला. दुसरे वटेन गोंयान कुळ कायदो बदलला म्हूण विशय तापता. अल्पसंख्यांक भिवन दीस काडटात म्हूण आपाचे फुडारी उलयतात. प्रतापसिंह राणे म्हणटा अजून मेरेन तरी दिल्ली आश्वासनां तडीक लागिल्ली नात. प्रधानमंत्री म्हणटा लोकांक लुट्टल्यांक बुरे दिन. आप मुझे बताइए, अगर आपने ये सरकार न चुनी होती और वही सरकार रहने दी होती तो देश का हाल बदला होता, परिवर्तन आया होता. आप मुझे बताइए, पिछले साल जब यूपीए की सरकार थी देश के हाल बुरे थे कि नहीं थे? देश के दिन बुरे दिन थे कि नहीं थे? आए दिन एक घोटाला होता था कि नहीं होता था? इलेक्शन जावच्या पयलीं यूपीए सरकारच्या काळात ज्या पद्धतीचे म्हारगायेन लोक सामान्य जनता हरपळली, म्हाका दिसता हे सरकार येतकीर म्हारगायेचे चटके तरी बसनात. म्हणजे फाटल्या काळात दर आठवड्याक आमकां घोटाळ्याचे नवीन नवीन खाद्य मेळ्ळा. ह्या वर्षभरात नरेंद्रजी मोदीच्या सरकारच्या काळात भ्रष्टाचाराचो सादो आरोप आयलो ना. जी सामान्य मनशाक अपील जातात ह्यो सगळ्यो गोष्टी योग्य दिशेन योग्य मार्गाक लागल्यात अशें म्हाका दिसता. आणि त्यामुळे वर्षभरात जाल्ल्या गोष्टीच्या पार्श्वभूमीचेर फुडल्या 4 वर्षांत गोडावनातसून खूब गजाली भायर येवच्यो आसात अशें म्हाका दिसता. दक्षिणेतलो खासदार नरेंद्र सावयकरान ताच्या वर्सभराच्या कामाचो रिपोर्ट दिलो. Galjibagh Tarpan, which has always been a dream idea, and in principle approval has been granted by the central government, and in few months of time the Galjibagh Tarpan, the construction over the Galjibagh Tarpan bridge would start. Secondly, insofar as the Khandepar bridge is concerned, which also was a major issue always, that also the work has already started. जुवारी ब्रिज जो आसा, जुवारी ब्रिजाच्या संबंधान त्यांनी हें केल्या की काम चालू आसा जुवारी ब्रिजाचें. स्पेशल स्टेटसाच्या संबंधान हांव स्वता वॉट एवर दॅट आय हॅव डन इज तेजो होमवर्क जो आसा तो होमवर्क स्टार्ट केला. आय हॅड डिस्कशन विथ द कन्सर्न सेक्रेटरीज, कन्सर्न दोज हू आर कन्सर्न विथ दीस इशू. प्रधानमंत्री म्हणटात देशान अच्छे दिन येतात, मात वर्स जाले तरी गोंयांक खासा दर्जो दिवंक ना. प्रधानमंत्री मोदी आणि आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान गोंयकारांक फटयले म्हूण गोंयच्यान टिका जावंक लागल्या. बऱ्याचशा पूर्त्या व्हायच्या आहेत. त्यांनी बरेच काही आश्वासन दिलेली त्याची पूर्ती अजून झालेली नाही. बघूया, वर्ष होऊन गेलं. We need to expose the government and there will be, we still have a lot of time.
and we will expose each and every scam of the Modi government. The honeymoon period is over. सामाजिक ॲक्टिव्हिस्टांचे जवळजवळ तेच मत. स्पेशल स्टेटसाचे जे आमकां प्रॉमीस दिल्ले, इनफॅक्ट जेन्ना इलेक्शन जाली 2014 BJPचे कॅन्डिडेट्स जे आशिल्ले नरेंद्र सावयकर आनी श्रीपाद नायक दोगांयनी स्पेशल स्टेटसच यूज केल्लो आपल्या इलेक्शन कॅम्पेनिंगाक. आनी दोगांयनी सांगलें की सरकार जर आयलें सेंटराक तांचे BJPचे प्रॉमीस, द लॉंग पेंडींग प्रॉमीस ऑफ स्पेशल स्टेटस, पूण तांणी कांयच करूं ना. पर्रीकार तांकां आमी कितलेच फाटी आनी ही केप्ट ऑन प्रॉमिसींग अस दॅट. I think the one-year rule of the Modi government, at least in the context of Goa, as much as in the rest of the country, has been about promises, promises and more promises. And the fact that when you make such huge promises, which are pretty much impossible to implement, then you fall into the trap of your own rhetoric. And that's, I think, what has happened to the Modi government. But what I think is even of more serious consequence is that across the countries, particularly with the absolutely mean and horrible statements made by what one calls the fringe elements of the Sangh Parivar, but it very much represents the thought of the BJP in respect to the Christian community, in respect to the Muslim community, and with no reprimand whatsoever from the higher echelons of the BJP leadership, including our very own Manohar Parrikar at the center. The land bill has come in and there is now provision to usurp people's land. People are resisting. In Goa, we've seen tenant law, where again land is sought to be taken from the people. So basically, the whole thrust is you take the land from the people and give it to big companies without accountability, and that is a serious issue. वाळपय, पेडणे आनी सांग्यार ह्या निमतान मंगळार आनी बुधवारा बीजेपीच्यो सभा जातल्यो. थंय बीजेपीचो केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आसतलो. फाल्यां गोंयान आमी 3 कडेन कार्यक्रम दवरल्यात. वर्षपुर्तीचे उपलब्धी सांगपा खातीर आनी लोकां पर्यंत हो संदेश दिवपा खातीर. 3 मिटिंगांचो एक आसतली सांग्यार फाल्यां सांजची, एक वाळपय आनी एक पेडण्यां. आनी थंय आमच्यो केंद्रीय मंत्री श्रीपादजी नायक आसतले. 27 तारखेर बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहाच्योय गोंयांत बसका आनी पणजे सभा जावपाची आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आयुष मंत्रालय गोंयांत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅचरोपॅथी उबारपाचें आसा. सगळ्या राज्यांनी आयुषाची डिरेक्टरेट आसतली म्हूण केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद मिडिया कडेन उलयलो. मोदी सरकाराच्या एका वर्साचो नियाळ ताणें पत्रकार परिशदेंत दिलो. गोंयांत प्लान केल्लो एम्स इन्स्टिट्यूट आयुषा सकयल आयुष एम्स करपाचो विचार चल्ला. गोंयाक पर्यटन मंत्रालया कडच्यान 101 कोटींचे प्रकल्प मेळ्ळ्यात. आदर्श ग्रामा खाला खासदार श्रीपाद आनी सावयकारान दत्तक घेतिल्ल्या गांवांचें काम देशभरांत पयल्या 15 गांवां भितर आसा. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅचरोपॅथी हाजी सगळे प्रोसिजर चालू आसात. गोंय सरकारान खातीर पेडणे आमकां जमीन दिता म्हणून हें दिलां आनी त्या हातूंतल्यान ते एक सेंटर आमी हांगा हाडटले. त्याच बरोबर आयुर्वेदाचें एक रिसर्च सेंटर गोंयान हाडचें असो आमचो प्रयत्न आसात. प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर आयुषची वेवस्था म्हणजे ॲलोपॅथी बरोबर आयुषाची वेवस्था अशी ह्या संदर्भात आमचे प्रयत्न चालू आसात. तुमच्या राज्यांक प्रत्येक राज्यांक सुद्दां आयुष ही स्वतंत्र मिनिस्टर एक आसूनी, परंतु स्वतंत्र मिनिस्ट्री आसपाक जाय. तातूंतल्यान डायरेक्टरेट वेगळी आसूं जाय. तातूंतल्यान काम हें फुडें वतलें. आमकां एक एम्स मेळिल्लें आसा, ऑलरेडी गेल्या बजेटान डिक्लेअर जाल्लें. एक कन्वेन्शन हॉल, ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसात आमी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट केला. आमचे भितर डिस्कशन जालां की आमचे कडेन बांबोळी कॉलेज आसा, दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, त्या हातूंतल्यान एम्स जे मेळटले ते आमी आयुशांत ट्रान्सफर करप आनी आयुशाचे एम्स गोंयांत करप अशे तरेचो प्रस्ताव आमी दवरलेलो आसा. त्या टुरिजमाच्या हातूंतल्यान जवळ जवळ आसपास 100 कोटीच्या आसपास प्रोजेक्ट 3-4 प्रोजेक्ट आमी गोंयांत हाडले. गोंयच्या बाबतींत जर सांगपाचें जाल्यार मागीर एक कॉलेज आमी फार्मागुडीचेर हॉटेल मॅनेजमेंट कॉलेज फार्मागुडीचें काम सुरू जाल्लें आसा जवळ जवळ 28 कोटीचें. करंजा येथे दोनापावला लागीं वॉटर स्पोर्ट्स पार्क जे आसा जवळ जवळ 42 करोडाचें तेंय काम आतां जवळ जवळ कंप्लिशन आनी एक 5-6 म्हयने भितर जातलें. मार्मागोवा MPT त्या क्रूज पॅसेंजरा खातीर एक जेटी आपल्या एक सेंटर बांदपाचें, फेसिलिटी सेंटर बांदपाचें काम जें आहा तें 14 करोड रुपया दिवन सँक्शन केल्लें आसा. कोळ घोटाळा तुमी सगळ्यांनी आयकला. 1.86 लाख करोड ह्या सगळ्याचें हें आशिल्लें
त्या 200 महिन्यामध्ये फक्त 80 महिने आता घेतले ताजे टेंडरान ते विकल्यो आणि जवळजवळ 2 लाख करोड रुपया सरकारच्या तिजोरीन काडले. तितूंतले एक दुसरे मोठे स्कॅम जे आसा ते खबर आहा ते स्पेक्ट्रम स्कॅम म्हणजे आमच्या मोबायलच्या संदर्भात तातूंतय घोटाळे जाल्ले आशिल्ले. तातूंतल्यान अशाच पद्दतीन ताची पावणी करून 1,10,000 करोड हे सरकारी तिजोरीन आज जमा जाल्ले आसा. आदर्श ग्राम योजना आसतली प्रत्येक खासदाराच्या मतदारसंघाक एक आदर्श ग्राम, गोंयचे सावथाची जो आदर्श ग्राम आसा आणि नॉर्थाचो आदर्श दोन्ही जवळजवळ देशांतल्या जवळजवळ 15 नंबरां भितर तातूंत म्हणजे जे फुलफिलमेंट करूंक जाय आशिल्ले ते देशांतल्या टोटल हातूंतल्यान 15 नंबराचे भितर दोन्ही ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ल्यो. कालोर सोंसपा भायर वाडिल्ल्यान देशभर 700 जाण सोंपल्यात. तेलंगण आनी आंध्रातूच 400 वयर लोकांक मरण आयलां. तेलंगण आनी आंध्रान तापमान 45 ते 47 डिग्रीर पावला. फुडले 2-3 दीस कालोर आनीक वाडपाचो आसा. गोंयान फुडले 3 दीस तापमान 36 डिग्रीचेर पावतले. 31 मे मेरेन पावस केरळान पावतलो. गोंयान 8 जूनाक पाव येता म्हूण वेधशाळेचो अदमास. कालोर वाडिल्ल्यान देशभर जवळजवळ 500 लोक मेल्यात. फक्त तेलंगण आनी आंध्रान मेळून 400 जाण गेले. फाटल्या 3-4 दिसांचो हो आंकडो. चडशे जाण मेल्यात ते हीट स्ट्रोक म्हळ्यार कालोराचो झटको आनी डिहायड्रेशनान. अलाहाबाद, बमरवली आनी चंद्रपूर महाराष्ट्रांत सगळ्यात चड 47.7 डिग्री तापमान नोंद जाला. गोंयान सध्या 35 डिग्री तापमान चल्ला. फुडल्या 3-4 दिसां भितर आनीक डिग्रीन वाडपाची शक्यता आसा. फुडल्या दिसांनी कालोर आनीकूय वाडटलो म्हूण चडशा वेधशाळांचो अदमास. पळयात फुडले 3 दीस गोंयान तापमान कशें आसतलें तें. 25 मे सोमारा 31 ते 35 डिग्री तापमान, हलको पावस, दनपारां वत, रातचें ढगाळ वातावरण. 26 मे मंगळारा 28 ते 35 डिग्री तापमान, हलको पावस, दनपारां वत, सांजे वारो आनी जगला, रातचें ढगाळ वातावरण. 27 मे बुधवारा 27 ते 36 डिग्री तापमान, सकाळीं हलको पावस, दनपारां वत आनी ढगाळ वातावरण. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण 31 मेक पावस केरळान पावतलो. 8 जुना मेरेन गोंयान पाव येता. 10 जुनाक पावस मुंबय पावतलो. सोंसपा भायर कालोर जाल्यार ह्यो गजाली करच्यो. जाता तितले वतान वचपाचें टाळचें. भायर सरतना उदक बरोबर घेयात. जाय तितलें उदक पियात. सोरो पिवपाचो टाळात. हलकें पूण परत परत खायात. वतान सत्री आनी चेपें घालात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.